तूं कोलब दोनिया जिवितातूं सोडून दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडयताय तुज्या राज्यान व्हरून पावय तारुणा तूं कोलब दोनिया जिवितातूं सोडून दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडयताय तुज्या राज्यान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मावरेलियो आनी जुलिएटा मिस्किता हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जायतीं जाण जीं कोण बरीं नात तांचे पासत सिस्टर मार्सेला तिचे पासत मागुया. लुसिलिया मतायस अनिता आपली बरे भलायके पासत मागूंक लायता. तशेंच स्टेला फेर्नांडीस आपल्या नातवा पासत मागूंक लायता जो बरो ना. तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात देवान लावंक मागुया. आमच्या फ्रांसिसा पासत मागुया तो आपली सर्जरी करूंक वेतलो फाल्यांच्या दिसाक तर ताकाय देवान पेकोवणेचो हात लावंक ताचेय पासत मागुया. आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. आमची 400 वर्सांची संभ्रमणी करता आसतना आयज बावर्त्याची दिवटी पेटयता फोंडये एलेक्स लांदेज आनी फामील, नाकेली दामियांव डिकोस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवान संवसार रचलो आनी संवसारान मनशाक रचलो. रचनेचेर आमी नदर मारता आसतना भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक देवान सोहो रचणार जावंक आपयल्यात आनी वेंचून काडल्यात, जबाबदारी दिल्या. पूण जायते पावटी जबाबदारी आमी पाळूंक चुकल्या. जायते पावटी आमकां जो फ्री वील दिला तो आमी बरे भाशेन वेंचून काडूंक चुकल्या. असल्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रित्रूम अंतराल रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी जिलकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक वाळ वयर सोदतालो आनी प्रितुमेची सगली जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें तांच्या नाकाच्या पुड्ड्यांनी जिविताचो हुस्कार घालो
आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक भाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रोचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतले तरेतरेची पोळ्योंक सोबीत आनी खावंक रुचीची झाडां किल्लोशी केली. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचे बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घालून म्हणलें, बागेंत आसलोल्या सगल्या रुखीचे फळां तुज्यान खावूं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावूं न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसाक तूं मोडटलोय. देवाचें उतर हें. आयकल्या उतराक आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. पोतून म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. फावो त्या वेळार तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी ती पुंजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. तूं तोंड मात धांप, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलींत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. उद्गार. जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताच्या शिसांनी हे वपारी विशीं ताका विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू. भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें तांच्या काळजान रिगोना, तें पोटान वेता आनी शेकी भायर पायकिड्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगलें खाण नितोड म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पर्दुवार, आपस्वाट, खोटेपण, फुटकीरपणां, कामचार, निड्डुकाय,
देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. संवसार देवान रचून मनशाक ताणें रचलो, सगळें ताका दिलें, पूण एक कायदो घातलो. कायदो कितें तो खबर आहा तुमकां? देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना कायदो कितें घातलो? सगळें खावपाक जाता, एक रुखाचें फळ खाय नाका, सगळें तुका दिता, तुज्या हातान दवरता, पूण एक झाडाचें फळ खावंक तुका भायर आयता. ही आतां उतरां म्हणल्यार ती एक गिताची, बरें गीत तें. भाव भयणीनो, हेजेर नियाळ करता आसतना जे रचनेची खबर आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या 2 वेस्वरान. पयलीं मनीस नासलो, पूण सगळें ऑटोमॅटीक शिंपोन येतालें बरेंशें, मनशाची गरज नासली, शेतकाम ती नासलो. आनी हांव चिंत्तालों ही वस्त आयज जरी तर आसली जाल्यार काय बरी जावपाची, आमकां शेतान वचोंक पडचें नासलें. म्हणल्यार सगळें ऑटोमॅटीक. कित्याक आमी जर तर एक दिसाक शेताक वचना आनी ताका उदक घालना जाल्यार ती मरपाक लागता रोखडी. आमी काणगां रोयिल्लीं आहा, तांकां उदक घालना जाल्यार ती रोखडी बावपाक लागता. आतां व्हडलीं जाता थिंगा आहा ती. मागीर रोखडो म्हाका दुसरो भाग उगडास येयलो, अरे आसा आमचे कडेन, देवान जें पयलीं रचलेलें ऑटोमॅटीक शिंपतालें तें आमचे कडेन आसा. पयर फाटीं सुमार 40 जाण चलोन वचोन सगळी खबर काडून येयल्या. ती 7 तळीं जीं आमचीं आहात, 7 पॉण्ड्स आसात, तें हेंच. थिंगा जीं भोंवतणी आहा तांकां, आमचे माड जे आहा तांकां उदक घालपाक पडना. आमचे कॉन्फ्रारीचो एक भाग आसा आनी माडूय आसात थिंगा. भोंवतणी माड आहा तांकां कोण शिंपना. तशेंच हेर सगळीं 7य जीं आहा तेजे भोंवतणी जीं झाडां रोयिल्लीं आहा ताका शिंपपाची गरज ना. सगळें ऑटोमॅटीक देवान रचलेल्या भाशेन. आनी हें आमच्या पुर्वजांनी करून काय बरें दवरलेलें. आनी कित्याक दवरलेलें? तांकां चॉयस दिल्लो. देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना एक फ्री वील म्हण दिल्लो आसा, विचून काडपाक जाता. आनी विचून काडपाक ही सत्य जेन्ना देवान दिल्या तेन्ना ताका जबाबदारी आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताका आमी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा. हें विचून काडटा ताका एक शीम आसा, कितें करपाक जाता आमच्यान आनी कितें करपाक जायना आमच्यान, ताका एक बाउंड्री, एक शीम आसा. उमकें करूंक जाता, तेज्याहून भायर करूंक जायना. ह्या पासत जे कायदे आमकां घातलेले आसात, वेटलँड रुल्स म्हणपाक जाता, वो एनवायरमेंटल लॉज जे आहा ते आमकां ही शीम दाखयता कितली पासून. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी विचून काडलां तातूंत भायलें जें कितें आसा तें आमकां मेळें करना, पूण भितरल्यान तावन जें कितें आमकां ओडटा हें विचून काडपाक तें आमकां मेळें करता. हेच्या शुभ वर्तमानान जेजून काय बरें सांगलां. कित्याक हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री आहा ते चडशे लोकांक बोटां दाखयताले, तुमी हें जेवतात तें जेवतात, तुमी सोनवारा दिसाक काम करतात, तुमी मेळ्यात आनी जेयतात, भायर सावन गेले परतून येयल्या उपरांत धुल्या खाल्या बगर जेवपाक जायना. आनी जेजू जायते पावटी आनी जेजूचे शीस कितें करता ताची ते निंदा करताले. तेन्ना जेजू तांकां हें सरळ सांगून दिता, कितें आमकां मेळें करता. काळजांतलें जें पातोक भायर सरता तें आमकां चड मेळें करता. भायल्यान जें कितें आमकां मेळें करता, समज आमचेर माती पडली वो घाण पडली जाल्यार आमी बेगीन बेगीन तें उदक घेवन धुवपाक जाता. आनी कोणूच आमी मेळ्ळीं जालीं जाल्यार भायल्यान ओगी रावना, तो चिकोल घेवन वो ती घाण घेवन आमी रावना. आमच्यान वास घेवपाक सोंसूंक जायना वो आमकां होरपपाक लागता, बेगीन बेगीन धुता. पूण भितरल्यान तावन जें येता तें कोणाक दिश्टी पडना, तेजो वास कोणाक येयना. ह्या पासत आमचीं पातकां जीं आसात ही आख्खी वळेरी आयज जेजून सांगल्या, हीं पातकां सगलीं कडेन एक बराबर ती आमकां ना. पूण केन्ना केन्ना हातूंतलें एक 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 आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा, तेन्ना आमचें जिवीत भितरल्यान तान मेळें जाता. वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खून, परदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणां,
कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण, बरें व्हडलें लिस्ट आसा भाव भयणीनो. आनी हातूंतलें आमच्या जिवितांत कितलें जाता तें आमी पळोवचें. भितरल्यान तावन येता. तशेंच आशा, आमची ह्या संवसाराची आशा आसा ती इतली वाडलेली आसा आयज की आमी मेळींच जावन उरलेलीं आसा. मेळी जाता तेन्ना भाव भयणीनो निवळ जावपाक आमकां पर्याय दिल्लो आसा, आमकां ऑप्शन्स दिल्लीं आसात निवळ जावपाक. एक पयलें आमी वचून कुमसार जावपाक जाय. बेश्त्योच भायल्यो रिती करीत जाल्यार आमी निवळ जायना. पूण कुमसाराच्या साक्रामेंतान जी आमकां शिकोवण मेळटा, बोगसणे मेळटा, ते आमच्या जिवितांत घालपाक आमची नवसरणी जावप एकदम गरज. हें सगळें आमी गेलीं कुमसार जालें आनी परतून मागीर तेंच करता हांव, थिंगाच पडटा हांव परतून कुमसार जावप. जितले फावटी तूं कुमसार जाता तेन्ना तुका एक कुमसाराची कुरपा मेळटा. ह्या कुमसाराचे कुरपे वरवीं ह्या पातकांचेर हें जें भितरल्यान तावन आमचें मेळेपण येता ताचेर झूज मांडपाक, निवळ जावपाक. सवका सवका आमी जायत्या असल्या वायटांचेर जे आमकां भितरल्यान तावन येवन मेळी करता ती काडून उडोवपाक जाता. देवाची कृपा आमकां आसाच, ती सगळ्या वेळार आसा. फकत चॉयस आमचो, कित्याक आमकां चॉयस दिल्लो आसा, विचून काडपाक आमकां सत्या दिल्ली आसा. ताचे वरवीं जरी तर आमी विचून काडलें, देवा मुखार आमी नितळ निर्मळ रावूं जाल्यार आमी पडल्या जाल्यार पासून परतून उठ्ठा तेन्ना निवळ जाता. आनी सवका सवका तें आमच्या जिवितांतलें हें वायट पयस करूंक जाता. नवसरणी ताका म्हणटात. तर हें करीत जाल्यार आमच्यान देवाचेर वचण्याची भाव भयणीनो काळजी घेवपाक जाता. तें करूंक जरी तर आमी तयार ना, वो जरी तर आमी समजता ना, तें कोणाक दिसती पडना, कोणाक वास येना, आसूं दी, जाल्यार जे भाशेन भितरल्यान तावन वस्तू आमकां दुयेंत करतात, कॅन्सर जातात. आनी व्हडलीं व्हडलीं मारेकार दुयेंसां आयज जावपाक एक कारण म्हणल्यार आमी ताचे विशीं ओगी रावल्या. जें कितें आमकां वायट जाता म्हण आमकां कळ्ळलें आसा तें ताचेर आमी इलाज घेवंक ना, वो वेळ केला तो इलाज घेवपाक. हे भाशेन आयज आमची जमीन, आमचें उदक हांकांय बीन वेळ केल्लो आसा. जायतीं पॅटिशन्स आसात, कोर्टान घातलेलीं आसात. आमच्याच गांवचीं जी आमी आतां थोड्यांची खबर करता, ताचे भोंवतणी जो डिवेलपमेंट येयल्ला आमच्या आशेचो म्हणपाक जाता, आमच्या आशेचो. आमकां इतली आशा जाल्ली आसा की आसा तें आमकां पावना. आनी जांचे लागीं आसा तांकांच आनीक आशा जाल्ली आसा. देखून जें कितें नॅचरल देवान करून दवरलें आनी आमच्या पुर्वजांनी देवाक सांगात दिवन हें केल्लें तें आयज आमी पाड घालपाक लागलेलीं आसा. ताचे विशीं कोर्टान केसी आहा. आयज तें उलोवप म्हणल्यार कोणें म्हणटलें हें सबज्युडीस जाल्लें आसा. तेचेर कोर्ट आजून पासून आमकां निर्णय दिना. पूण ते निर्णय दिना तेन्ना जे कोण काम करपी आसा, जे कोण वाट लावपी आसा, डिस्ट्रॉय करपाचे आसा, ते आपले कामां चालू दवरीत आसा. जाल्यार हाचे विशीं भाव भयणीनो देवाच्या हातान सगल्यो वस्तू आसा तेन्ना उगडास दवरया. मनशान जेन्ना हें पातक केलें, मनशाक वैकुंठांतलो भायर घातलो देवान, आनी मागीर मनशाक त्रास कश्ट काडचे पडले. सगलीं फळां झाडां देवान दिल्लीं आनी फकत परामस करपाक लायलेलो. पूण मनीस देवाचेर आड गेलो, देवाचें उतर जें दिल्लें, जी शीम दिल्ली ती पार केली आनी ह्या पासत पातक जालें, ह्या पासत मेळो जालो, ह्या पासत आमी निसंटन केलें. तर एक भेटीन आमकां कृपा मागुया, आमी समजून घेवंक. जशें जेजून म्हणलां, म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. आजून पासून तुमी समजूंक जायना तसले जाल्यार समजूंक आमकां मन दिल्लें आसा, आमकां गिन्यान दिल्लें आसा. पळोवया, समजून घेवया आनी जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करया. आनी हे भेटीन आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमचो वावर आनी जें कितें आमच्या काळजांतलें उपजता तें सगळें ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन ह्या आल्ताराचेर घालुया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. Suka fula kosztakante, sangele cine wante, astau papa peton kuka, udia soni soria wanda.
जे आमी समर्पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मागोऱ्याच्या मासा रगतांत मिसळून तुगे दयाळपणान जे आमी समर्पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मागोऱ्याच्या मासा रगतांत मिसळून तुगे दयाळपणान म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दारांत सर्वेस्पर मानून घेवं मोगाळ बापा आमच्या रुचणारा हो उंडो आनी दाकां सोरोप जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांव वैभवान उंचर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय उंचर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. संवसार देवान रचून मनशाक ताणें रचलो. सगळें ताका दिलें पूण एक कायदो घातलो. सगळें तुका दिता, तुकाच तें दवरता, पूण एक झाडाचें फळ खावंक तुका भायर आयता. आमकां रचल्यान देवा कारगां दिवया. आमी कायदो मोडला, बोगसणें मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D20 पेज नंबर 58. D20. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. उगडास करीत जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानोन भोगता कितलो, पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो. दुस्कायेक मिळून वेच्या
जेजू तुझ्या पवित्र नावासारखे मधुर संगीत तुझो रुजना गावचे उदो तोंडांतले नाम गोलशे तुलोपचे दोन मनान नाव जाचे. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबडीन आयज बुधवार 14 दोरची आयचे भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी करीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत भेटयता. जेन्ना कालच्या दिसाक आमी वर्ल्ड डे ऑफ सीख मनयला आनी हो गेल्लो आयतार भलायकेचे प्रेशिताय पासत भेटयला. आमचे फिरगोजीन आयचो दीस खेरीत भाशेन आमी सगळ्या पिडेवंतां पासत भेटयता. सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणेंत आमी तेलाची मागणी करतले. जे कोण बरे नात, दुयेंत आसात आनी जीं कोण बरीं आसात आनी आपणाक तेलाची मागणी मागतात तांकां आयज सांजे एडोरेशनाच्या वेळार आमी तेलाची मागणी करतले. तर जीं कोण बरीं नात तांकां हाडपाक जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करचो आनीक तांकां घेवन ह्या एडोरेशनान भाग घेवचो. तेच बरोबर उगडास करता, आयज निमणो दीस आमचे इगर्जेचे एकावंट्स उक्ते दवरलेले आसात. सोमार, मंगळार, बुधवार आयज निमणो दीस. चडशीं जाणां तुमी येवंक ना पळोवपाक. मातशें येवचें आनी पळोवचें म्हण तुमकां विनंती करता. आयज निमणो दीस आसा. 8:30 वाजता ते 12:30 वाजता पासून एकावंट्स उक्ते आसतले आनी मागीर ते बंद जातले. तर आजून पासून येवंक ना जाल्यार मुद्दम येवचे आनी एकावंट्सांचेर तुमी नदर मारची म्हण तुमकां उगडास करता. तशेंच आयज निमणो दीस ग्राम सभे पासत तुमी कसलेय मुद्दे घालूंक सोदता जाल्यार, कितेंय डिस्कशनान घालपाक सोदता जाल्यार आयतारा दिसाक आमची ग्राम सभा आसा. तुमचे मुद्दे तुमी घालचे म्हण तुमकां उगडास करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माई, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली
आसऱ्या आनी बरवशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोंडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायेसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुजेसू वायंती मरे देवाचे माई आमकां बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायेसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुजेसू वायंती मरे देवाचे माई आमकां बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायेसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुजेसू वायंती मरे देवाचे माई आमकां बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्यांक मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयारांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया ए सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सगळ्या पिडेवंतां पासत आनीक एक फावटी मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया आमचे मागणे आयकून घे आनी म्हणजे उदोन तुजें शिपाव सोमया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच वारमरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं गायन घेवया T48 पेज नंबर 224 T48 संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतलीं आयगे खालती
i winowni. Szolfajtátli, szolvignátli, mi varmai, szolokini, gavantamcsa, gorgonani, korsantici, amcicini, संसाराची तुगे राणी, आम्ही तुझी किरकोळ बोली, आमचे शरण